गोंय प्रदेश काँग्रेसीन काँग्रेस हाऊसान सोनिया गांधीची 35वी पुण्यतिथी आणि सरदार वल्लभभाई पटेलाची 144वी जयंती मनयली. काँग्रेस हाऊसान जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक विरोधी पक्ष मुखेली दिगंबर कामत, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, अद्वात फलेरो आणि हेर कार्यकर्ते हजर आसले. मात दिगंबर कामत सोडल्यार काँग्रेसीचे एकय आमदार ह्या कार्यक्रमाक आयलो ना. गांधीची पुण्यतिथी आणि सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या जयंती निमतान प्रदेश काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकार, अद्वात फलेरो आणि विधिमंडळ नेतो दिगंबर कामताचे उलोवप जाले. जिने सगळ्या देशात गरिबी हटाव हो नारो दिवन वीस कली कार्यक्रम हाडलो आणि ज्या बायलेन गोंयाक एक खास ओपिनियन पोल दिवपाचो अरेंजमेंट केलो. हांव आतां तुलना केली जाल्यार पळयता त्या वेळाचेर ती प्रधानमंत्री आसतना महाराष्ट्रांत काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें आनी महाराष्ट्राचे सगळे टॉप लिडर्स हे गोंयचे महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावचें म्हणून वावुरताले. अशा वेळाचेर तिने जो धाडसी निर्णय घेतलो ताची तुलना आज आमी जर म्हादय प्रकरणा कडेन करत जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की अशी डिसिजनां घेवपाक कितली कुवत आनी गट सादचे पडटात. त्या वेळाचेर तिणें पळयलें ना की गोंय ल्हान राज, महाराष्ट्र मोठें राज, महाराष्ट्रात काँग्रेसचें सरकार आसा, महाराष्ट्राचे व्हडले काँग्रेसचे लिडर आज केंद्रांत आसा, तांचे प्रेशर तें आसतना सुद्दां तिणें सांगलें गोंयकारांचेर आपूण अन्याय जावपाक दिवपाना, गोंयांत आपूण ओपिनियन पोल दितले, लेट गोवन्स डिसायड देअर फेट, हे तिचें डायरेक्शन आशिल्लें आणि तातूंतल्यान गोंय हें विलिनीकरण जावपा पासून वाचलें. अशी ही बायल मनीस आणि तिचें कॉन्ट्रिब्युशन देशा खातीर खूब आसा. म्हणजे हांव वाचतालो तिचें बूक फाटीं न्युक्लियर पावर पयले फेजीचें न्युक्लियर पावर जे तिणेंच केल्लें आशिल्लें. म्हणजे पोखरण हें पळय जें ट्रायल घेतिल्लें हें फर्स्ट पोखरण तिच्या टेन्युरा भितर जाल्लें. ताका नांव दिलें बुद्धा मिशन. हें म्हाका सायलंट बुद्धा म्हणजे तें प्रतीक अहिंसावादीचें. म्हणजे न्युक्लियर पावर ही बऱ्या खातीर वापरची हो ताच्या फाटल्यान उद्देश आशिल्लो. इवन स्पेस मिशन हे सुद्दां तिच्याच कारकिर्दींत सुरू जालें. राकेश शर्मा म्हणटा तो पयलो इंडियन जर वयर गेलो स्पेस मिशनाचेर जाल्यार तो इंदिरा गांधीच्या काळांत. म्हणजे मॉडर्न इंडिया जशें म्हणटा आमी त्या वेळाचेर सुद्दां तिचे तकलेंत हें आशिल्लें. आनी जशें आमी पळयतात की पाकिस्तानाचे अगेन्स्ट जें वॉर जालें तातूंतल्यान बांगलादेश तयार जालो ताचेंय पूर्ण श्रेय हें इंदिरा गांधीक वता. पूण गोंयकारांचेर तिणें अत्यंत म्हत्वाचें गोंयकारांचें योगदान दिलें. म्हणजे आज जें आमचें अस्तित्व उरलें हाजो एकमेव म्हाका दिसता अख्ख्या देशांत एकच ओपिनियन पोल जाला. तो ओपिनियन पोल म्हणजे गोंयांत. आयज खुबशे लोक देशभक्ती देशप्रेमी च्यो गजाली उलयतात, राष्ट्रवादाच्यो गजाली उलयतात. म्हाका दिसता ते करता ते खरेंच बीजेपी वाले आसता तांकां जर राष्ट्रवाद कसलो राष्ट्रांक वाद सो राष्ट्र डिवायड करप म्हणजे राष्ट्राचे वाद तयार करून लोकांक फोडप, लोकांक डिवायड करप हो तेंचो बीजेपीचो आयज राष्ट्रवाद आसा. खरो राष्ट्रप्रेम देशभक्ती ती आमच्या ह्या दोन्ही लिडरान दाखयल्यात. इंदिरा गांधीन पाकिस्तानाचे 2 तुकडे करपाचे जे धैर्य कोणा आशिल्लें, जो आयज 56 इंचाची छातीची हें सांगता आनी त्यो फक्त फोटोग्राफी पब्लिसिटीचे स्टंट्स करीत आसता. तिने थोडे तरी लेसन इंदिरा गांधी कडल्यान घेवचे की पाकिस्तानाक कशें करून हें करून दवरलेलें आनी पाकिस्तानाचे कशे 2 तुकडे जशे आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें. सो त्या टायमार पाकिस्तानाक रयले आमी, पाकिस्तानाचे 2 तुकडे करून उडयले आनी त्या हेजे खातीर तिका सगळे खरो राष्ट्रभक्ती ही इंदिरा गांधीन दाखयल्या. आनी तिणें सांगलेलें की आपलो जो निमाणो थेंब सुद्दां ह्या देशाक वयतलो, देशाची एकरात करपाक वयतलो. तिका खबर आशिल्ली, तिका इंटेलिजन्स रिपोर्ट आशिल्ले की तुजे जे बॉडीगार्ड आसा सीख, कारण तो पंजाबाचो इश्यू जातालो तेन्ना ते तुजेर हल्लो करतालो, हत्या करतले ते खबर आशिल्लें. पूण त्या टायमार जर सिखांक तिणें काडून कुशीक दवरलेले जाल्यार आख्ख्या सीख समुदायाचेर एक अन्याय जाता आशिल्लो. एक आख्ख्या सीख समुदायाचेर देशाचे पंतप्रधान अविश्वास दाखयता हें दाखोवन एक कम्युनिटीक दुख्ख जाता आशिल्लें. तिका खबर आशिल्ली आपली हत्या जातली म्हणून, तिच्या हत्येचें चलतालें तेंय खबर आशिल्लें. पूण राष्ट्र अखंड कशें उरचें त्यांनी 2 दीस पयलीं अजुनूय हांगा काटे येता की आपलो एक थेंब सुद्दां देशाक वयतलो
म्हणजे तिका जाणीव आशिल्ली की आपल्याक केन्नाय हें मारतले, पूण देशाची अखंडता राखपाक तिने तें सॅक्रिफायस केलें. खबर आसून सुद्दां तिका चांगल्यान एडवायस केलें की तूं सरदार सगळे जे आसा तुगेले सॅक्युरिटी तांकां काड, पूण राष्ट्र एक दवरपाक तिने आपलो त्याग केल्लो आसा. म्हाका दिसता बीजेपी कडेन लिडर कांयच नाशिल्ले, आनी बरी गजाल की काँग्रेसच्या लिडरांक आयज तेणी अडॉप्ट केल्ले आसा. काँग्रेसच्या लिडरांक ते आयज व्हडले करपाक सोदता, बरी गजाल. पूण ते व्हडले करपाक आसतना कोणा तरी ल्हान करपाचो उद्देश घेवन करपाक जायना. सरदार वल्लभ पटेलाक तुमी फॉलो करतात, काँग्रेसच्या लिडराक एक बरी गजाल, पूण सरदार वल्लभ पटेलाचे जे गुण आशिल्ले तेजे थोडें वाचन करात, ते सोदून काडात. तेजो RSS बद्दल हें कितें आशिल्लो तो हें करात. आयज तुमी 370 कलमाचेर उलयतात आनी नेहरूचेर उलयतात. 370 जम्मू काश्मीर एक वेगळो देश उरता आशिल्लो, कारण ते वेगळे किंगडम आशिल्ले आनी तांकां ऑप्शनूय आशिल्लें. ते थंय हिंदू राजा आशिल्लो तरी सुद्दां थंय पाकिस्तान वचपाचें तेंचे हेंच आशिल्लें लोकांचें सगळ्यांनी. ते वचपाकूय शकताले, ते पाकिस्तान वचून उरता आशिल्ले, कदाचित तो वेगळो देशूय उरता आशिल्लो. पूण त्या लोकांक विश्वासान घेवन तें सगळें काम सरदार वल्लभभाई पटेलान तेन्ना नेहरूच्या मार्गदर्शना खाली केलें आनी तो काश्मीर आयज आमच्या देशांत पावलो. हे आयज हे नवी BJP आसा जेणी फ्रिडमाक कांयच कॉन्ट्रिब्युशन नाशिल्लें, ते इतिहास बदलपाक सोदतात. तेणी सरदार वल्लभ पटेलाक फॉलो करचो, पूण तेजे आयडियलिझम फॉलो करचें, तेणें काम तेजे विचार कितें आशिल्ले ते फॉलो करचे. जाल्यारूच तुमी फूल फ्लॅज आमचे सरदार वल्लभभाई पटेलाचे म्हाका दिसता तेजे कामाक मुखार व्हरपाक शकतले.